अशा मोगाळ बाबानो आनी भयणीनो, आयज पवित्र सभा इग्रोस मात समरुमता परब भाग्योंत स्तेव जो जावन पावलो पयलो मार्तीर क्रिस्ती सभेंत जेजूक गोवाय दिवंक, जेजूचो धर्म परगटूंक, शिव वर्तमान परगट करूंक भाव भयणीनो तो काळजीदारपणान उर्बेन फुडो करतालो. ह्या वेळार ताचे जायते दुस्मान चुदे वाचले आनी आमी आयच्या पयल्या वाचपान पळयलां कोण भाशेन फातरांनी ताका मारून ताका जिवीशी मारलो. पामयणो कांय वर्सां आदीं येमन ह्या देशांत मदर तेरेसाक एक आमंत्रण आयलें. थंयसर दुर्बळां खातीर एक केंद्र स्थापन करूंक, अ सेंटर फॉर द पुअर डेस्टिट्यूट. आनी आमी जाणां येमान हो देश इस्लाम मुसलमान, थंयसर दुसरो धर्म परगटूंक जायना, उजेवंक जायना. ह्या वेळार मदर तेरेसा त्या देशाच्या प्रधानमंत्रीक असो निरोप धाडटा. आमी येताना याज्ञिकाक घेवन येतले, कित्याक आमच्यांनी जेजू बगर खंयच वचूंक जायना, जियोंक जायना. आनीक मदर तेरेसा हें आव्हान घेतान थंयसर वेता. पामयणो थोड्या तेंपान मदर तेरेसा हांच्या संस्थेक, हांच्या सिस्टरींक, मादर भयणींक जेन्ना वावर करतालीं तांकां मनाक केली तांच्यांनी तेर्स म्हणूंक जायना, न्हय म्हूण तांणी आपल्या आंगार खुरीस घालूंक जायना. ह्या वेळार मदर तेरेसा आपल्या मादर भयणांक हो निरोप दिता, भियेनाकात. हें जावन आसा एक आव्हान, चॅलेंज आमकां. आनी जेजू खातीर गोवाय जावंक हो आमकां संदी खरीच जावन आसा आमच्या संस्थेची निशाणी. ही बायली कुणा ती घाली नासतना आमच्यांनी जियोंक जायना, मुखार वचूंक जायना, सोबी मजार उबो रावंक जायना. आनी तेर्स आमकां एक घोटाय बळ दितात, असलें आत्मीक हातयार हें आमी करूंकूच जाय. लेट अस फेस दीस चॅलेंज, डोंट बी अफ्रेड. आमी मदर तेरेसान आपल्या संस्थेच्या मादर भयणांक ही घोटाय दिली, वचात मुखार. पामयणो आयज आमच्या जिवितांत जर तर आमी पळयत जाल्यार चिनसां भासांची आव्हानां आमकां आसात. आयच्या पयल्या वाचपांत भाग्योन दिसते जेजूचो गोवाय शिव वर्तमानाचो एक फुडारी कसो तो जेजूक परगडटालो. शिव वर्तमान परगडटना कोण भाशेन जुदेव ताच्या फाटीक लागले, ताका जिवीशी मारलो. म्हणून आयच्या शिव वर्तमानांत आमी पळयता जेजू आपल्या शिसांक म्हणटा, म्हज्या राज्या खातीर तुमकां धरून दितलेत, तुमकां कोश्टायतले, त्रास करतलेत, भियेनाकात. भाग्योन दिसतेव बामयणो ह्या सगळ्या त्रासांक आडकुडींक तो ओग्यपणान फुडो करता, तांचे खातीर मागता. जे कोण आपणाक दोगदायतात, खोस्टायतात, फातरायतात, तांचे खातीर मागता, तांकां भोगसण दिता, तांकां बक्षिता. पामयणो आमच्या जिवितांत जेन्ना असले कश्ट येतात, जेन्ना शिव वर्तमाना खातीर आमी क्रिस्ती मनशां आमी उबी रावता, शिव वर्तमानाची तत्वां सांबाळूंक, जेजूची शिकवण आमच्या जिवितांत आमी पाळूंक आनी सांबाळूंक, जेन्ना खरी क्रिस्तांव निज क्रिस्तांव कशी आमी उबी रावता, हें आमकां एक आव्हान. हें सोंपें वस्त न्हय.
जेजूक जर तर ताच्या जिवितान पळयत जाल्यार तेंच म्हणो कसलीच चूक नासतना जुदेवांनी जेजूक जर तर खुर्सार खेळायलो म्हणून आमचे फाटलावदारांचें कितें जायते फावटी आमकांय उबें रावंक हें खावानूच पूण जेजू असल्या आव्हानाक कोण भाशेन फुडो करता जे कोण निरपराधी जावन जेजूचेर कारणी घालतात मरणाचे फॉर्मून ताका दितात जेजू कशे भाशेन फुडो करता म्हणून जेजू जाप काडिना जेजू ओगेपणान सोंसता जेजू तांकां बक्षिता सायबा तांकां बोगोस ते कितें करतात ते नकळत आमी क्रिस्ती मनशां बाबणो ही तत्वां आपणावया जेन्ना जे आमकां अबायत सोंसूंक लायतात बोगलांडां घालतात आमचेर निरपराधी जावन चुकीदार करतात जेजू कोण भाशेन असल्यांक फुडो करता ओगेपणान आयज जेन्ना आमी वाद विवाद करून गेल्या केस्तांव काबार जायना ते मुखार वता जेजू कोण भाशेन असल्यांक वागता हें आमी आपणावया ओगेपणान आनी दुसऱ्यांक भोगसणें दिवन म्हणून सोबार फावटी आमचेच बागेली आमचेरूच झाड आसतात जेन्ना आमी जेजूक गवाय दितना जेजूची तत्वां आपणायतना फुडें आमचीच बागेली आमचेर कोंत्र जायत वा आमचे संगाती आमचेर घडची दे मे मिसअंडरस्टँड अस जेजूक घडूंक ना जेजूकय त्याच भाशेन घडलें जेन्ना जेजू प्रचार करतालो समेस्तांक बरी खबर पुरगोडटालो बरें करतालो पिडा रोग बरो करतालो आनीक वांकडो समज थंयसर जालो जेजूची मूत उडल्या तो तकलेन सुंटला रॉंग इम्प्रेशन आनीक ताच्या घरच्यांक पावता ही खबर आनी त्या वेळार ताची घरचीं आबालार जातात आनी तीं ताका धांवून धांवून सोदीक येतात कितें जालां ताका आमी कितें आयकता ही जेजूक धरून उडोवंक ताका मना करूंक पुरो हें कितें करता तें पुरो आनीक नाका मुखार करूंक ताका उरूंक सोदतालीं पूण जेजू तांकां सोंस मायता पामिणो कितल्योय आडखळी येवं जेजू जें कितें बरें करूंक सोदतालो तें फाटीं सरून नासलो आडखळींक पडोन जेजू मुखार गेलो जेजू जाणा आसलो आपल्या काकरेक खुर्सार खेळायतले पूण जेजू भिवंक ना फाटीं सरूंक ना जें कितें बरें करूंक आसलें बरें करूंक जातालें मुखार गेलो जे वांकडो समज जेजूचेर आयली बोगलांट आयली पूण जेजू फाटीं सरूंक ना ताच्या घरच्यांनी सुद्दां ताका मना करूंक केलो पूण जेजू फाटीं रावलो ना जें कितें बरें जें कितें खरें मुखार गेलो पाग्यो दिसत्यो आशी आमी परोवप आयज समोर उमतना त्याच भाशेन बोळान तो मुखार गेलो तो जाणा आसलो कितें बरें तो जाणा आसलो आपूण मुखार गेलो जाल्यार म्हाका कितें भोगतलें जाणा आसलो पूण तरी आसतना तो जेजू गवाय दिवंक मुखार गेलो मात त्रिजा हाडकुड आसलो ती जिवितान फाटीं सरूंक ना मुखार गेली म्हणून जायत्या सांता भोगताच्या जिवितान पळयता सोंपें न्हय आगोडूच पूण ते जाणा आसले जें कितें बरें आनी खरें ते मुखार गेले आयज आमी बामिणो क्रिस्तांवां आमकांय जायत्यो संदी आसात जेजू गवाय दिवंक आनी शुभ वर्तमान पुरगोडटना आव्हानांक बोळान फुडो करूंक जेजूचीच कृपा आमी घेवया जेजूचीच तत्वां आमी नियाळुया आनी जेजून जें सांगलेलें जायच्या शुभ वर्तमानां पळयलां भियेनाकात कितें उलयतलें कशें उलयतलें हांव तुमकां म्हजो पवित्र आत्मो शारोते पाठयतलो तो तुमच्या संगाताक आसतलो होच भावार्थ ही जेजूची कृपा आमच्या जिवितान घेवन आमी खरे नीज क्रिस्तांव आव्हानांक बोळान फुडो करूंक आयच्या मिसाचो आदार
दोऱ्यातल्या आमी मागुया.